Oin koshinzo ma Deva Ogakaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन बाबडीनो आयच्यान नवो म्हयनो म्हणजे मायाचो म्हयनो सुरू जाता आनी हो म्हयनो सुरू जाता आसतना बागेवन जुजे वावराडी आयज आमी उगडास करता देवाक केरीत भाशेन आमी दिनवासुया सगळ्या वावरा पासत आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिनवासून डेल्विन कायादो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एंड्रू रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भावा पासत जो सदांच आमचे फिरगुजेन मिसाक येतालो आनी पयरच्या दिसाक तो सोपून गेला ताचे पासत आमी ही मिसाची भेट भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया सगळ्या वावराड्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया भोव करून जे कोण आपलो हाताचो वावर करतात जे कोण कोश्टी वावर करतात त्या सगळ्या वावराड्यांक आमी देवाक उबारुया आमचो जण एकल्याचो वावर जावं बारीक जावं मोठो आमी तो देवाच्या हातान घालुया आनी हो वावर पवित्र कर म्हूण मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची मागणी भोव करून वावरा बाबतीन देवा मुखार दवरुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं तुझ्या भाव भयणीनो बागेवन जुजे वावराडी आनी वावर थोवयाचो ताणें केलो आनी ह्या पासत जेजूकूय थोवयाचो पूत म्हणून वळखताले आमच्या वावरांतल्यान आमी हो संवसार पवित्र करूंक हो समाज पवित्र करूंक आमकां जण एकल्याक आज्ञा आसा तरी आसतना जायते पावटी आमच्या वावरान आमी गोडे बेसारमाय केल्या आडसाय केल्या जायते पावटी ह्या वावरान आमी फावो ती नीत करूंक ना असल्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी अजोगण्या चारून सांगता मनान चिंतून कळान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी दुनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या बागेवन जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे आमकां ह्या संवसारान तूं फरमायताय तें काम करूंक सोकोत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनात धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धोर्मदुतांनी आनी भावां भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें
सुनोत कोरी नासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तुमचे बरोबर आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. ताणें धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोत करी नासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नगरान आसलों आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार तान संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती, जनावरां आनी जिवाणीं आनी अंत्रोला वेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनी एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोल केलां तें तूं पवित्र म्हणू नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सोगलें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याची तेग मनीस थांबले. शेजाऱ्या तान म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्याव. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जिवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आळकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटूच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पुर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी. देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. सोगलीं, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूं ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब, देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो.
देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला, ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब: देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या वरचीत दोंगरांची दोयान म्हाका वाट शिकय. जबाब: देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब: देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपलीं काशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक साणून पार काडटा. आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढरांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या गोट्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिण जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच कुशीन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाग्योन जुजे वावराडी. भाव भयणीनो, आयज लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे होय मनयतात. आनी कितें भाशेन सगळ्या वावराड्यांचो आयज आमी उगडास करता आनी तांकां एके भाशेन एक मान कसो दिता, एक सत्कार कसो करता सगळ्या वावराड्यांचो. कित्याक ह्या वावरा वरवीं आमी ह्या संवसारान जगता, ह्या संवसारान आमची वाड जाता, उदरगत जाता. आनी हो वावर जो आसा तो पवित्र. आनी हो वावर करपाक देवाचीच आज्ञा आमकां आसा. सुरवातेक जेन्ना देवान मनशाक रचलो आनी ते बागेन घातलो आनी ते बागेन मनशान जेन्ना पातक केलें तेन्ना देवान मनशाक भायर घातलो ते बागेंतलो. आनी भायर घालता आसतना सांगलें, तुजो घाम वारोवन
तूं हे सृश्टींतलें उत्पन्न करतलो आनी ह्याच वावरान एके भशेन आमचें उदारपसण जाता. सुरवातेक देवान जेन्ना मनशाक रचला तेन्ना ही आज्ञा दिल्ली, आख्खो संवसार भरात, चडात आनी वाडात. तर चडात आनी वाडात हो आख्खो संवसार भरात म्हणला तेन्ना आपल्या उदारपसणाक हो वावर करूंकूय देवान फरमायला, म्हणटच वावर पवित्र. भाग्यून जुजे हो वावर करता तो थवयाचो आनी जेजू बरो गवडी. आतां आमी शुभ वर्तमान जें वाचलां, जेजू बरो गवडी, जेजू आमकां सुबान जिवीत दिवंक आयला. कालच्या दिसाक आमी वाचलेलें जुवांचें शुभ वर्तमान 10वो आवेस्वर. आनी ह्या 10व्या आवेस्वरान सुबान जिवीत जें आपूण दिवंक आयला, एक बरो गवडी कसो आयला तें जेजू सरळ सांगता. आनी ह्याच बऱ्या गवड्याक लोक कशे भाशेन अडकतालो, भोव करून तो आपल्याच नाजारेत गांवांत जेन्ना परतून येता तेन्ना जेजू जायतो वावर करतालो आनी हो वावर देवाच्या राज्याचो वावर. तातूंत भितर भाग्यून जुजे संवसारी बापूय कसो आपलो जो धंदो आसा थवयाचो त्याय वावरान ताका मिसळ केल्लो, ताका शिकयल्लो. आनी देखूनच ही पोरजां जेन्ना जेजू नाजारेत गांवांत येता तेन्ना तोच लोक आमी ताका वळखतात न्हय, तो थवयाचो पूत न्हय, ही उतरां जेजू विशीं उलयता. भाव भयणीनो, आमकां जरी तर वावर दिल्लो आसा जाल्यार आनी आयज हो म्हयनो सुरू करता आसतना ह्या वावराड्यांचो आमी उगडास करता आनी वावराड्यां पासत मागता जाल्यार आमी जण एकलो वावराडी आनी आमकां वावर आसा. आनी दर एका वावराड्याक आपलो मुशारो फावो, जेवणा खाणाक तांकां उदारपसण फावो. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन भाग्यून पेद्रू हें आपलें दर्शण सांगता, ज्या दर्शनान ताका हो आपलो वावर करता आसतना देवान एक जेवण कशें फावो केलां. आनी सगळे तरेचें जेवण, सगळे तरेचीं जनावरां आनी हेर वस्तू थंयसर त्या ताटान आसात. जरूय पेद्रून नाकारलें ना, मारचो ना, खावचो ना. दुबावरे तें जेवणा विशीं आनी वावरा विशीं चड न्हय, बगर सगळीं जीं हिणान वो हिणाच्या भायर जीं आसात तांकां सगल्यांक काडपाक जाय, ती वेगवेगळे तरेची. आनी सगळे तरेचो लोक जेजू सवें येता आनी येवपाक जाय हें दर्शण. आनी तें दर्शण करीत भाशेन ह्या जेवणांतल्यान दिलां. भाव भयणीनो, जेजू हीं उतरां आयज आमकां म्हणटा, आनिकूय म्हजीं मेंढरां आसात, तीं ह्या हिणांतलीं न्हय, पूण तांकां सगल्यांक ह्या हिणान हाडपाक जाय. आनी तीं जेन्ना ह्या हिणान येतलीं तेन्ना एकूच हिंड आनी एक गवडी जावपाक जाय. तर आमचो गवडी आमकां वावर करूंक शिकयता आनी वावराचें म्हत्व आनी वावराचें मोल आमचे मुखार दवरता. आपुणूच वावराडी जावन देवाच्या राज्यान वावराडी आनी ह्या संवसारान आपलें जिवीत जियेता आसतना ह्या संवसारांतूय वावराडी. आमी जण एकलो आमकां दिल्लें आसा तें कार्य घेवन देवाच्या राज्या पासत वावर करता आनी त्याच बरोबर आमचें उदारपसण करूंक, आमचें म्हणल्यार आमचें जण एकल्याचें, आमच्या घोराब्याचें उदारपसण करूंक आमी वावर करता. आनी ह्या वावरांतल्यान आमचो देश हो संवसार एके भाशेन वयर काडूंक आमी वावुरता. देखून हो वावर पवित्र. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या वावरांतल्यान तो वावर बारीक जावं, तो वावर मोठो जावं, कोणेंच वावराक लजचें न्हय, कोणेंच आपलो वावर धाकटो आनी दुसऱ्याचो वावर व्हडलो हें पागाराचेर धरून रावचें न्हय. पूण जण एकलो आपूण कितलो मोगान, आपुरबायेन, खुशेन हो वावर करता आनी ह्या वावरांतल्यान हें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे आपणाचीच एक देणगी कशी ह्या संवसाराक, आमच्या घोराब्याक आनी आपल्या जिविताक दिता तें पळोवचें आनी देवाक आर्गां दिवचीं. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया, आमच्या जण एकल्याच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया. आनी हो म्हयनो, मायाचो म्हयनो जेन्ना आतां आमी सुरू करता, हो म्हयनो खेरीत भाशेन आंकवार मरीच्या देवोत्सवांक भेटयल्लो आसा. सायबीण मांयच्या देवोत्सवांक हो म्हयनो भेटयल्लो आसा तेन्ना आमकां पाप साहेब उलो मारता. खेरीत भाशेन तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी हो म्हयनो पवित्र करूं. तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी ह्या संवसाराचेर जें वायट आयिल्लें आसा तें निवारूं.
तर आमच्या घरांनी आमच्या वाड्यांनी आमी सायबीण माय बरोबर जिणें खेरीत भाशेन जेजूक आख्खो नियाळ्ळो, जेजूक अणभवलो आनी जेजूक दुसऱ्यांक दिलो, बागेवन झुजे बरोबर ताच्या वावरान मिसळ करून आमी जेजूक अणभवूंक, जेजूक समजूंक आनी होच जेजू आमच्या वावरांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. पांयान घेऊया C1 पेज नंबर 28 C1. तुझा उद्धार तुझ्या उदाहरणांत आमकां दिलाय तो दाखाचो सोद दाखवायला दिला मनशाच्या वावरान दिला म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तूं अप्रिमीत काकलुतीची झोर बागेवन झुजेची परब समारंभून आमच्या कोश्टा वावराचो फोड हो गोवा उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत ओंपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाकाणटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्मे वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गूट परगुटुया. जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची आमचो वावर तुज्या हातान घालूंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या वावरा वरवीं आमी हो समाज आनी आमचो संवसार पवित्र करता. आमच्या वावरा वरवीं आमी आमचें उदारपसण करता. आमच्या वावरा वरवीं आमी आमच्या देशाची उदारगत करता. तर हो सगळो आमचो वावर देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, शराज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणी करून दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबारकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताची गोटायेन बागेवन झुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर सोमेस्त वावराडी हातकामाचें म्हत्व ओळखून आमच्या बाबा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागेवन झुजे बरोबर तुजे वेंगेन सासनीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भावा भयणीनो, जशें कालच्या दिसाक सांगलां, आयच्याय दिसाक उगडास केला,
तेरसाचो म्हयनो सायबीण मांयच्या देवसावांक आनी त्याच बरोबर संवसाराची शांती पासत मागूंक हे प्रेयर एड्स जे आसात ते आमच्या सगळ्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर धाडलेले आसात ते तुमी वापरचे तुमच्या गोराब्यांनी तुमच्या फुरसां लागीं आनीक ह्या मागण्यान आख्या आमचे पवित्र सभे बरोबर आमी एक जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U17 पेज नंबर 239. U17.